आज आम्ही हांगा अडवलपाल पंचायतीन आसात आणि ह्या कलवटाच्या फाउंडेशन स्टोनाक जे PWDच्या अंडर जाता आणि आम्ही अराउंड 33 लाख सुमार खर्च करता। याच्या इनॉग्रेशनाक माझ्या बरोबर आसा आमचे लाटंबारचे जिल्हा ZP मेंबर प्रदीप रेवडकर, आमची सरपंच। बरें दिसता की सगळी मनापासून सांगता सगळी पंचायत एकजुटीन मिळून आपल्या गावाच्या विकासाक फुडें आसा। म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या हेतून बिचोली मतदान सगळे आमचे पंच पंचायती रात्रंदीस अहोरात्र काम करता सो दॅट लोकांक जे बेजीक फॅसिलिटी आसा रस्ते लायट हाच्या खातीर करता। आमच्या अडवलपाली गांवांत अशें खूब आनीक एक कलवट आसा तेचे थोड्या दिसांनी हांव फाउंडेशन स्टोन करतलो। तसोच फुडलो जो आमचो फाउंडेशन स्टोन आसतलो चड करून तो स्मशान भुमी कडेन वचपाक जी नवी स्मशान भुमी आमी अडवलपाली बांदल्या ते तुमचो तो रस्त्याचे आसतले सगळे ऑलमोस्ट पेपर वर्क जाल्लेले आसा। बाकीचे आतां झेडपीन जशी सांगली सगळीं कामां ह्या गांवांत आसा इन्क्लुडींग सो एंड सो हे भुरगे हांगाचे यूथ फुडें सरून तांकां हॉटस्पॉट जाय आशिल्लो कित्याक हांगा नेटवर्क नसलें। म्हाका दिसता विदेश आसा थंयसर 2 हॉटस्पॉटूय हांकां ह्या गांवांत हांव घालून दिल्ले आसात। हांव तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगता आमी सगळे जाण बरोबर रावन आमच्या गांवाचो विकास करुया, प्रत्येकाचें घर समृद्धी जावचें कशें बरें जातलें हेचेर विचार करुया आनी हे सगळें तुमच्या कॉर्पोरेशना मुळे जाता। जर तुमच्या लोकांचो सपोर्ट ना, तुमच्या पंचायतीचो सपोर्ट ना जाल्यार आमदार म्हणून एकटो कांयच करूं शकना। म्हाका सदांच तुमची सगळ्यांच्या सपोर्टाची गरज आसा। तुमच्या समाजकारण आसतना इतके लक्षात दवरा आज सगळे जाण येतले वतले पण तिचें काम केल्लें रावतले बरें आपल्या एक मनाक बरें दिसता आनी आपूण जस्टीस दिला आनी हे सगळें हांव करूंक शकता कित्याक तर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सदांच फाटीशी आसात। ते सदांच रात्रंदीस सपोर्ट करतात आणि कालच तुम्ही जर सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की मुख्यमंत्री हांव आणि आमचे सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर WRD आमी सबंद मतदारसंघात जितकी तियारीची म्हणजे तियारीचे काम म्हणा साळ बराज म्हणा किंवा आमठाणे डॅम ब्युटिफिकेशन आणि रॉ वॉटर प्लांट आमी सगळी पळयल्ली आसा। कितले कोटी खर्चय करता ते खबर आसा। ह्याच्या अर्थून तुमकां कळपाक जाय की मुख्यमंत्र्याक प्रत्येक मतदारसंघ कसो इम्प्रूव जालो स्वता लक्ष घालून तो कामां पळयता। हेंचे कितलो फाउंडेशन पयलीं जालें पण ते ऑनगोईंग कामां कशी चल्ली ती पळयता। थोड्याच दिसांनी आमी आमठाणे डॅम आसा जे ब्युटिफिकेशन जाला, गॅस स्टॉज बांदला, रॉ वॉटर प्लांट बांदला ते आमी थोड्याच एका म्हयन्यान सुमार ताचें आमी इनॉग्रेशन करतले। या कार्यक्रमात स्वागत आसा। या कलवटाचे आज नारळ वाडोवपाचे कार्यक्रम आमच्या माननीय आमदारांच्या शुभ हस्ते जाल्लेलो आसा आणि आम्ही पळयले आसा 2 दिवसां पूर्वी आमच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे कार्य शुभारंभ झालो आसा आणि अशी अनेक कामे आमच्या प्रत्येक वॉर्डान आता विकास कामां ही सुरू झालेली आसात आणि ती अशीच पुढे अव्याहतपणे चालू असतली। त्याचे कारण म्हणजे आमचे जे नेतृत्व आसा बिचोलीचे माननीय चंद्रकांतजी शेट्टे यांनी स्वतः हे आमच्या फाईल पुटअप करून आणि त्याच्यावर पूर्ण लक्ष देऊन ते कामं करून घेतात आणि अशी कामं ही पुढेच अशीच चालू राहतली आणि ते हांचे हांव आशा करता आणि देव तुमकां सगळ्यांक देव बरें।